सुरवातीचे गायन आम्ही गाऊया. देवाच्या दोंगरात सोडूया A7-5-4 A7 पेज 4. Sorvisporaco porwu Surdongra poros vorto Sorvisporace mondi Soglia porocu सोडते देवाच्या डोंगरात सोडूया ताच्या मंदिरात सोबूया देवाच्या डोंगरात सोडूया ताच्या मंदिरात सोबूया हिशोब नासलेल्यो बोरजा सगळी राष्ट्रांतूय जमता एका साड्यान बुरगोटू हांव बरी ती म्हणटा देवाच्या दोंगरात सोडूया ताच्या मंदिरात सोबूया देवाच्या दोंगरात सोडूया ताच्या मंदिरात सोबूया. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा आज पवित्र सभा कार्म साहेबणीची कार्मेल दोंगरावेल्या कुंवार मारिया हिची परब समारंभ आसतना माय मारयेचे जिवीत आमी आमचें करूं तिचे सारकेलें देवाच्या उतराक आयतें जातलें देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दितलें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण हीच माय मारयेक फुडें घालून मागुया. हे पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पात वळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पत्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा बरीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार दवरया. अदी करून आयच्या दिसाक आपलो जोल्म दीस मनयतात. जी भावां भयणी आपल्या काजाराचें वरोस मनयतात तांकां मागण्या दवरून देवाचो उपोट आशिर्वाद सायबीन माय वरवीं तांकां फावो जावंक मागुया. जी कोण मरून गेल्यात तांचो उगडास आमी करता तांकां सुर्गीचें सूख फावो जावंक मागुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. जायत्या जाणांक आमी मागतल्या म्हूण मागण्याचें आस्वासन दिलां. ह्या भावा भयणांचो उगडास करून तांची गरज तांची मागणी मिसाचे भेटेंतल्यान बापाक उबारुया. आमच्या गोंयांत ही पिडेच्यो केसी वाडत आसात. देवान आमकां सायबीन माय वरवीं राखूंक आनी सांबाळूंक हें सगळें निवारूंक
पेस्पिडा पयस करूंक मिसाचे पेटींतल्यान मागुया. हे पिडेक लागून जायत्या जाणांक तरेतरेचे कोश्ट अडचण्यो भोगूंक पडल्यात आनी पडटात. देवानाचेर सगल्यांची तांकां आमकां जोईत व्हरूंक आपले कुरपेन भरूंक ही आनी हेर सगल्यो आमच्यो दुसऱ्यो गरजो ही मिसाचे पेटींतल्यान देवा बापाक उबारून देवाचो आदार सायबीन माय वरवीं मागून घेवया. सर्वेस्परा वर्त्या बाबा, आदल्या कोरारांत कार्मेल दोंगर तुवें प्रोवाद्याच्या मुणयारपणान नांवाडलोय आनी नव्या कोरारान तुज्या पुताचे माये मारयेच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. ह्या आवयच्या आदारान जेजूक एकवटोन दिसान दीस अदीक पवित्रतायेचे दोंगर चडून वचूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सियोनाचे दुवे गायोन कोर आनी कुशाल जा हो पळय हांव येता. तुजे मदें ठिकाण करूंक येता असो उलयता तो सर्वेस्पर. ते दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकठवतलीं. ती ताची पर्जा जातली. पूण तो तुमचे मदें ठिकाण करून रावतलो आनी दरबळांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशीं धाडला म्हूण ताका वळखतली. पवित्र देशांत आपलें दायज कशें सर्वेस्पर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजाल्याक आपल्या काशाचें करून घेतलो. आख्खें मनशाकूळ सर्वेस्परा मुखार ओगे रावूं, कित्याक तो आपले पवित्र ठिकाण थावन उठून येता. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा, म्हजे तारका देवा सवें मुरगोडटा. म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा, म्हजे तारका देवा सवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकरणीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिणगां म्हाका बागी म्हूण ठेल्यो. सर पोलिसान म्हाका केलीं अजापां. पवित्र ओर्चीत सदां ओर्चीत ताचें नांव. म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा, म्हजे तारका देवा सवें मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्या ते आमचो देव पिणकेचे बिंगडेक काकूत दोया दाखयता. आपलो बोलीश सातू बारून सर्वेस्पर काळजा मनांत गर्व दवरतल्यांक धांवडायता. म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा, म्हजे तारका देवा सवें मुरगोडटा. पदवेदारांक सदरा वयले शेवटीता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार काली करून परतिता. म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उगडास दवरून आपले दोळाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्रामांक आनी ताचे दुपुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय जोय. नोमान मुरे कृपेन बोलले. सर्वेस्पर तुजे सवें आसा. सोदोव घे तूं अस्तऱ्या मदें.
सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोम्या. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोडली आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर तितोले लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावंडेनो, आज पवित्र सभा कार्मेल दोंगरावेली आंकवार मारिया हालेरी ऑफ माउंट कार्मल कार्म सायबिणीची 7 उतरांनी आमी उचारता पाचारता. ते कार्म सायबिणीची ही परब आख्खी पवित्र सभा समोरमता. आनी भावंडेनो, ह्या आयचे पुर्बेचे ह्या खेरीत कार्मेल ह्या दोंगराचे खाशेलेपण पवित्र पुस्तकानूच एके भाशेन आमकां मेळटा. कित्याक आदल्या कोरारांत आमी नदर मारली जाल्यार थंयसर आमकां एलिजा प्रवाद्याची घडणी थंयसर मेळटा. आनी तातूंतल्यान हे कार्म दोंगराचें हें खाशेलेपण पवित्र पुस्तक आमकां आमचे मुखार दवरता. कितें घडटा काय? एलिजा प्रवादी जिव्या देवाचेर विस्वास दवरतालो, जिव्या देवाचेर सोत मानतालो, फात येतालो. पूण त्याच बरोबर बाल ह्या कुड्या देवाचे जायते खोटे प्रवादी आसतले आनी तांचे मदें उजो जाता आसतना ह्या दोंगरार आसता आसतना एलिजा प्रवादी आमचो जिवो देव एकूच देव, जिव्या देवा भायर आनीक दुसरो देव ना, हें सोत तांकां परगडटालो. जाल्यार बाल ह्या कुड्या देवाचे खोटे प्रवादी आसतले ते आपलो हो खरो देव, खोटो देव बाल सगळ्याहून पदवेदार देव म्हूण सांगतालो. आनी ते वेळार एक आव्हान कशें, एक मांडणी कशी एलिजा प्रवादी तांचे मुखार दवरता आनी तो अशें म्हणटा, पळय आमी 2 वेदी उबारुया आनी ह्या दोनूय वेदींचेर तुमी एक मोंज एक बोली हे वेदीचेर दवरात आनी उजो घालिनाकात. तुमी तुमच्या देवाक बालाक उलो करात आनी तुमचो खरो देव जाल्यार बाल खरो देव जाल्यार उजो तुजो लायन आसतना स्वर्गार थावन उजो धाडटलो आनी हे बोली उलपोशी कोत्तलो. नाजाल्यार आपूण ही बोली आपण वेदीचेर आनीक एक बोली उबारता, थंयसर हांव म्हज्या देवाक उलो मारता आनी त्या वेळार म्हजो देव तो उजो ते बोलयेक लावचो करतलो आनी त्या वेळार खरो देव कोण तो परगट जातले. भावंडीनो, ही आव्हान ते मानून घेतात आनी बालाचे प्रवादी एक भाशेन एक वेदी तयार करतात, एक बोली मोनजात थंयसर दवरतात आनी सकाळ ते सांज पासून म्हणलेले भाशेन आपल्या देवाक बाल ह्या कुड्या देवाक उलो करतात, बोवाळ मारून उलो करतात. पूण तांचो उलो निर्फळ जाता, कित्याक स्वर्गार थावन तांचो हो खोटो देव, कुड्डो देव एके भाशेन तो उजो घालिना. सुमार 450 उदीक खोटे प्रवादी थंयसर बोबाळ करून हे आपल्या देवाक उलो करताले. सांज जाता म्हणसर एलिजा प्रवादी आपले जिव्या देवाक उलो करता आनी रोखडोच एलिजा प्रवाद्याचे मागणे सर्वेस्पर देव मानून घेता आनी स्वर्गार थावन उजो हे बोलयेचेर धाडटा आनी हें बलिदान ही बोली एके भाशेन उलपोवन आपल्याक मानोशी करता. आनी त्या वेळार बाबा म्हणून सर्वेस्पर देव एकलोच देव, खरो देव, जिवो देव म्हूण हें बाबा म्हणून सोत हें कार्मेल दोंगराचेर आमकां सिद्ध जाता. हें कार्मेल दोंगराचें खाशेलेपण पवित्र पुस्तकांत आमकां बाबा म्हणून मेळटा. जाल्यार दुसरे वाटेन सुमार 15व्या शेंकड्यांत 1521 ह्या वर्सा तेच सायमन स्टॉक हो कार्मेलीत संस्थेचो त्या काळा वयलो सर्व वडील एके भाशेन तांची हे मोठ तांची जी संस्था आसली ती मोरत कशी वेता, काबार जायत वेता, तरेतरेचे कोश्ट
पिडा तांकां सोसूंक पडटा ते वेळार वो तांचो सर्व वडील जाल्ल्या कारणान सायबीण मांय कडेन एके भाशेन उलो मारता. कार्मेल दोंगरार सायबीण मांय कडेन उलो मागता आनी ते वेळार सायबीण मांय ह्या दोंगरार दिश्टी पडून येवन ताका आवयपणाचो आलाशिरो फावो करता. एक बेतीन ताचे आदीन करता आनी एके भाशेन ह्या बेतिना वरवीं आपूण तुमकां तुमचे संस्थेक आख्ख्या संवसाराक राखतली आनी सांबाळटली म्हूण ही आस्वासन दिता. जे कोण हे बेतीन घालतले ती सासणाचें जिवीत जोडूंक पावतली, तांकां सासणाचें जिवीत आसतलें ही आस्वासन कार्म सायबीन एके भाशेन सायमन स्टॉक ह्या कार्मेलीत संस्थेच्या सर वडिलाक फावो करता. बाफामडीनो, आज ही परब समरंभता आसतना आमी जें कितें कार्म सायबिणीन सायमन स्टॉक हाका हें बेतीन दिलें तें बेतीनूच आमच्या गोळ्यान घातल्यार पुरोना, दुबावना आमी घालूंक जाय. कित्याक आमचें हें बेतीन सायबीण मांयचो आलाशिरो, सायबीण मांयचें प्रोटेक्शन खुणायता, सायबीण मांयचो आसरो आमकां ते दिता. पूण हें बेतीनूच घातल्यार पुरोना, हे बेतिना बरोबर सायबीण मांयचें जिवीत बाबामडीन आमी आपणावपाची गरज. कसलें सायबीण मांयचें जिवीत जावन गेलें काय आयच्या शुभ वर्तमानांत हाचो जबाब आमकां मेळटा. सायबीण मांय जेजूक आपल्या पुताक सोदीक वेता. तो जेजू देवाचें उतर परकोडटालो, थंयसर ती वेता ताचे लागीं उलोवंक सोदताली. जाल्यार कोण तर येवन ही खबर दिता तेन्ना जेजू म्हणटा म्हजी आवय कोण, भाव भयण कोण. जी कोण स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. दुसऱ्या उतरांनी सायबीण मांयन सुरवेक थावन देवा बापाचें उतर पाडलें, देवा बापाची खुशी सुरवेक थावनूच तिणेन केली. आनी हें जावन गेलें तिचें एके भाशेन व्हडतेंपण. कित्याक जेन्ना जेजू आपल्या कुसव्यान सांबाळलो, जेजू आपूण देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण ताका बोडवो गाब्रिएल तिका कोळीत करता तेन्ना ही आसा हांव देवाची चाकोन जावं म्हजे सवय तुजें उतरां पोरमणें अशें म्हणून देवाच्या पुताक तिणेन आपल्या काळजांत कुसव्यांत बिराड दिलें, ठिकाण तिणेन केलें. आनी ह्या पासून सुरवेक ते शेवट पर्यंत देवाचें उतरूच तिणेन सांबाळलें. हाचे पयले वाचपान जाकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतूय बी तेंच आमकां मेळटा. एके भाशेन जाकारियास प्रवादे वरवीं सियोनाची धुवे खुशाल जावं, खुशालकायेचे उल्हास सोड. हो पळय हांव येता तुजे मदें ठिकाण करूंक येता, उलयता तो सर्वेस्पर. ही उतरां पयले वाचपान मेळटा. पयलें वाचप आमकां ठिकाणाची खबर करता, बिराडाची खबर करता. आनी हेंच ठिकाण, हेंच बिराड हे सियोनाचे धुवेन सायबीण मांयन सर्वेस्परा देवाच्या पुता जेजूचें बिराड ठिकाण एके भाशेन आपल्या कुसव्यांत केलें. ह्या पासत हें पवित्र पुस्तक हें पयलें वाचप तिची तुस्त करता, तिका वाखाणटा. जाल्यार बाबामडीनो, आज तिची परब समरंभता आसतना कसलो संदेश सायबीण मांय आमकां दिता काय, कितें आमी आयच्या दिसाक करचें काय. सायबीण मांय आमकां आपलो आसरो भासायता. बाबामडीनो, सोंपून गेल्लो आमचो एक पाप साहेब सायबीण मांयच्या जिविताचेर बरोवन, कार्मेल सायबिणीच्या जिविताचेर बरोवन अशें म्हणटा, कार्मेल सायबिणीचे मांयचे विणवणे वरवीं आज पासून हो संवसार चालू आसा, उरलेलो आसा. नाजाल्यार फुडें केन्ना हो संवसार काबार जातलो आसलो. बाबामडीनो, सायबीण मांय आमचे खातीर विनोती करता. शी इज अ पावरफूल इंटरसेसर. दीस आनी रात आमचे खातीर आपल्या पुता जेजू लागीं ती विनोती करता, संवसारा खातीर विनोती करता, संवसाराचे शांती खातीर ती विनोती करता. कित्याक तरेतरेचे दिसणे सायबीण मांयचें तेंच आमकां उगडास करता. देखून सायबीण मांयची विणवणी आमकां मागून घेवया. सायबीण मांयचे विणवणे वरवीं आमच्यो गरजो, आमचें दूख, खोंती हुस्के, सूख दूख सगलें आवयचे सांगातीन, आवयचे वरवीं तिच्या पुता जेजू वरवीं घाल म्हूण सायबीण मांयचे विणवणेन आमी मागून घेवया. कित्याक तिची विणवणी तिचो पूत जेजू सदांच मानून घेता आनी मागलोले उपकार आमकां मेळोवन दिता. देखून सायबीण मांयचो सदांच आसरो सोदया, सायबीण मांय विनोती करुया आनी तिचे वरवीं देवाचो आशिर्वाद आमकां फावो जावंक मागुया. आज तिची परब समरंभता आसतना सादे उतरांनी बेतिनाची परब अशें आमी म्हणटा. कित्याक आयच्या दिसाक साबार फिरगोजांनी साबार जाग्यांचेर उदी करून बेतिना बेजार करून आमी आमच्या गोळ्यांत घालता. ही संवय आसली, पूण हे लॉकडावनाक लागून, हे परिस्थितीक लागून अशें घडोना. तरी आसतना सायबीण मांय सदांच आमच्या सांगाताक आसा. ह्या बेतिना वरवीं आमकां आपलो आसरो, आपलें प्रोटेक्शन सायबीण मांय आमकां दिता.
भुरगो बावतीस घेता आसतना हे बेतीन भुरग्याच्या गोळ्याक घालून सायबीण माईच्या आदीन ह्या भुरग्याक आमी करता कित्याक सायबीण माईचो आदार सायबीण माईचो आलाशिरो आमकां सगल्यांक गरजेचो देखून बेतिनाचो मोग करुया बेतीन आमच्या गोळ्यांत आमी घालुया बेतिना वरवीं सायबीण माईचो आदार आलाशिरो आमी मागून घेवया तिसरे स्वातिर्याची परब बो करून कार्मेलीत संस्थेची भावां भयणां ही समोर रमता कित्याक तांची आस्कारीण ती हे कार्मेल सायबिणीच्या आस्त्या खाल फुडारीपणा खाल ती आपली संस्था चलयतात आनी देखूनच सगळे कार्मेलीत भावां भयणांचो उगडास करुया आनी तिच्या बरोबर दुसरी भावां भयणां ही आमचे आवय कार्मेल सायबिणीक सांगाता घेवन आस्कारीण कशी घेवन आपली संस्था चलयतात आपलो कुटूंब आपलो घोराबो आपलो वावर चलयतात तांकां मागण्या दवरुया भावां भयणो कार्मेलीत संस्था संवसारभर भरलेली आसा आनी खेरीत भाशेन हे संस्थेचें खाशेलेपण आसा ह्या पासत इतले तांचे संस्थेचे बरेपण देखून पवित्र सभेक ती एक सांत खोडेगांठ जाणार सांत डॉक्टर्स ऑफ द चर्च पवित्र सभेक हे संस्थेचे फावो जाल्ले आसात सेंट ट्रिजा ऑफ हाविला सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस सेंट ट्रिजा ऑफ लिसियो हे तेगाय एके भाशेन कार्मेलीत संस्थेची मोठवाशी भावां भयणां पवित्र सभेचे जाणार डॉक्टर्स ऑफ द चर्च आमकां फावो जाल्या देखून तांचे वरवीं पवित्र पुस्तकाची तांचे वरवीं पवित्र सभेचे जाणवायेची खबर आमकां मेळ्ळेली आसा भावार्थाची खबर आमकां मेळ्ळेली आसा देखून तांचे खातीर देवाक दिनवासुया आनी हो वावर बो करून ही कार्मेलीत संस्था संवसारभर करता तेन्ना ह्या तांच्या वावराचेर आनी आमच्या ह्या देवस्पणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक कार्मेल सायबिणीचे विणवणेन आमकां जण एकल्याक आशिर्वादान कुरपेन भर म्हूण हे मिस्साचे भेटेंत मागुया भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावुया वेदीचे उंड्या सवे सी 40 पान 40 सी 43 पेज 46 वेदीचे उंड्या सवे आमची काळजा दवरता सुखानी सराम गेले जेजू तुका भेटयता सुखानी सराम गेले जेजू तुका भेटयता म्हज्या भावां भयणी म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्पोर मानून घेवंक देव आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय वशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो कार्मेल सायबिणीचो आयच्या दिसाक आमी भोगतीन उगडास करता आसतना एकाच ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती पोरकोडटाव आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली सासनीक प्रकाशनेन संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाबा
खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उमडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawartaco Purgotia, Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोर्दाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखेपी तुमी चेरवीस जालेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमुसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगीत तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा म्हज्या तारका सोवें तो मुरगडटा. खऱ्यांनीच देवाक दिन वासूंक देवाक आर्गां दिवंक ह्या वेळार आमी हो वेळ देवान आमकां फावो केला. सायबीन माय वरवीं बकून कार्म सायबीन माय वरवीं देवान आमचेर आपलो आशिर्वाद घाला. तिचे विनवणेन तिचे मोजतीन आमची मागणी देवान आयकून घेवन आमकां आपलो आशिर्वाद फावो केला. ह्या वेळार सायबीन मायन आमकां राखल्यांत आनी सांबाळल्यात. बितिना वरवीं जायते फावटी आकांतांतलीं आमकां निवारलेलीं आसा. देखून माय मारये वरवीं व करून कार्म सायबीन माय वरवीं आमकां देवाचे उपकार फावो जालेल्या कारणान जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाक आर्गां दिवन बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां यो. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे म्हजे जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें बो अमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोर्सूक म्हाका केन्नाच निर्मू नाका. आमेन. आमेन. जेजू तुजें नांव R20 पान 185 R20 पेज 185. जेजू तुजें नांव बाबा कोरोना व्हायरस पिडे समयार देवाचे काकलुती कुलो. सोर पदवीदार आनी काकलूत सरा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोटवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तुमचो उत्तराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यात तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पोतवी पाटोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर
राखण आनी उर्बादी. मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं. पवित्र आत्मे, ही पिडा नास करपा खातीर एक ओखोद घडोवन हाडूं. अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकां तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता. ताचेर बावार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नास जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. सो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. कोणवळ्या बाबा, भाग्यवंत आंकवार मारीक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गेच्या जेवणान दादोशी केलाय. देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडोंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपत्वीदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार शेवटाचे गायन गावुया. नोमान नोमान मारिये टी 30 आणि 7 पान 219 T 37 पेज 219.